मोगाचे भाव भयणीनो हे फेस्त व्हडा दबाचेन आचरण करचे खातीर सबार जाणांनी आमकां कुमोग केला मुड्दोम दिला आमच्या फिरगजेच्या लोकांनी मात्र न्ही पूण भायल्या फिरगजेच्या लोकांनी आमकां दान दिला आनी देखून हांव तांचो सर्वांचो उपकार बावडटां आनी जे कोणें आमकां दान दिलां तांकां आमी आतां मुड्दोमाच्यो वाती दितले आनी हे वाती आमचो आदलो विगार बाप प्रशांत फेर्नांडीस आनी आमचो मेळाचो प्रोविन्शियल कावन्सिलर बाप क्रिस्टी हे दोगी दितले तुमी मुखार येवन मानाचो वाती स्विकार करीत जाय म्हणून हांव विनंती करतां. सांत अंतोन हेराल्ड पायस, विलियम गोन्साल्वीस, रीवन कोयलो, पीटर फेर्नांडीस, E.L. थॉमस, चार्ल्स गोन्साल्वीस, ईथन एंड लूक गोन्साल्वीस, स्टॅनी अंद्रादे, इनास गोन्साल्वीस, लॉरेन्स ग्रेसी गोन्साल्वीस, थॉमस गोन्साल्वीस, मॉली पिंटो, हिलेरी विल्मा गोन्साल्वीस, धीरज रेनिटा गोन्साल्वीस, जेस्सी रोविना गोन्साल्वीस, जेसिंता रेबेल्लो, रीटा गोन्साल्वीस, E.L. अगस्टिन, फेलिक्स पायस, अलिशा मस्करेनस, गिल्बर्ट सिक्वेरा, विल्फ्रेड ज्योति गोन्साल्वीस, आइवन फेर्नांडीस, जॉन गोन्साल्वीस, वल्ली मस्करेनस, डेनिस गोन्साल्वीस, विन्स्टन, लेनिटा शरल गोन्साल्वीस, प्रदीप प्रीमा फेर्नांडीस, सुनील मस्करेनस, लियो गोन्साल्वीस, हिल्डा डिसोजा, संतोष डिसोजा, मौरिस गोन्साल्वीस, दीक्षित बीना गोन्साल्वीस, शांति मस्करेनस, लूसी डिसोजा, स्टॉलिन गोन्साल्वीस, रोशनी फेर्नांडीस, टेरेंस जोस्ना गोन्साल्वीस, केविन गोन्साल्वीस, मेरी जॉर्ज, जेस्सी जीनो, तेरेसा जेस्सी, बाळू जेजू वाड्यातावन, सिसिलिया डिसोजा, जोकिम गोन्साल्वीस, नॉयल सेरावो, मार्सेल डिसोजा, बैप्टिस्ट लोबो, जोकिम डिसोजा, वलेरियन डिसोजा, रत्नम, शरीना रीना, रिशोन मोंतेरो, विलियम पाइस, नेविल सेरावो, लुइस लोबो, मोनिका डिसोजा, आयरिन डिसोजा, विलियम सुवारिस, अलेक्स डिसोजा, रोनाल्ड लोबो, विल्फ्रेड लिल्ली पिंटो. नित्य दरवाड्यातावन ग्रेगरी मिनेझस, कार्मिन मस्करेनस, फेल्सी डिसोजा, सिरिल डिसोजा, बोनावेंचर डिसोजा, बेन्नी मस्करेनस, विन्सेंट लोबो, सिसिलिया डिसोजा, रोजी जोसेफ, उल्लास लोबो, पीटर लैंसी लोबो, सल्वादर रेगो, एडवर्ड लोबो, लुइस ग्रेसी डिसोजा, प्रिंसन एंड जियाना, जैनेट मिनेझस, ऑल्विन स्टैनली कुटिनो, पॉल डिसोजा, संतोष लोबो, E.P. वर्गीस, जॉसी सिक्वेरा, जोकिम मिनेझस, फ्रेडरिक मस्करेनस, अलेस मस्करेनस, रोजी जोसेफ. सान जुजे वाड्यातावन अलेक्स गोन्साल्वीस, आलिस पिंटो, ऑल्विन मचादो, संतोष डिसोजा, विन्नी डिसोजा, जुलियाना गोवियस, डेनिस मस्करेनस, लिल्ली सिक्वेरा, विन्नी डिसोजा, क्लेरी पाइस, एलिस मिनेझस, जेरी पाइस, नतालिया पाइस, डेनियल क्रास्टा, रोशन मिनेझस, पॉल डिसोजा, क्लैरा डिसोजा, डेनिस डिसोजा, विन्सेंट मस्करेनस, मग्दलिन डिसोजा, विन्सेंट लविना मस्करेनस, वर्गीस पलेली, लैंसी पाइस, स्टीफन फेर्नांडीस, इनास रेगो, मग्दलिन लोबो, फिलोमिना डिसोजा, अम्ब्रोस मस्करेनस, थॉमस फेर्नांडीस. सान जुआंव वाड्यातावन लॉरेंस फेर्नांडीस, रोनाल्ड डिसोजा, बर्नर्ड पाइस,
John Lasrado, Rita Castellino, Jocelyn Lasrado, Tony Leticia Lobo, Alina Gonsalves, Aldrin Gonsalves, Jerome Fernandez, Avinash Fernandez, Matthew Lewis, Alvin Torres, Gregory Pais, Maxim D'Souza, Lance D'Souza, Mary Pais, Walter D'Souza, Irene Rebello, Cecilia Lobo, Juliana Pais, Ivan John Pasanna, Thomas Mary Vegas, John Pais, Gilbert Gonsalves, Savita Mary, Pauline Pinto, Sion and Jane D'Souza, Josville and Ellen D'Souza. St. Lawrence Wadiatown, Irene D'Souza, Gregory Joyce D'Souza, Walter D'Souza, Thomas D'Souza, Cyril Vaz, Alphonse D'Souza, John D'Souza, Peter Helen D'Souza, Lawrence Pinto, John D'Souza Maria Krapa, Jacinta D'Souza, Henry D'Souza, John DiMello, Angelina Correa, Lance D'Souza, Valerian Lobo, Melvin D'Souza, Sally Rodriguez, Jacinta Pereira, Lawrence Coutinho, Juliet D'Souza, Pauline Coutinho, Anil Mascarenas, Sushmita Pereira. San Francis Xavier Wadiatown, Victor Martis, Jesse Robert, John Noronha, Leo Lasrado, Everest D'Souza, Luis Lasrado, Elis Tauro. San Francis Assisi Wadiatown, Mary Siqueira, Lavina Fernandez, Henry Vegas, Anton Pinto, Severin Pinto, Sharon Noronha, Ivan Menezes, Jerome Siqueira, Jerome Fernandez, Filomena Pinto, Alphonse Lobo, Lavina Fernandez. Ether Firgojitown, Lena D'Souza, Floyd and Sharon Pinto, Willie Galbavo, Luis Lobo, Mary De Silva, Teres Pereira, Alice D'Souza, Concepta Lobo, Alex Menezes, Ashel and Anish Peruai, Anita and Jai Prakash Peruai, Alan Menezes, Annette and Lloyd Crasta, Valerian D'Souza, Edwin Serravo, Charles Flavy D'Souza, Dylan and Delton Gulshekar, Elton Benna Dias, Stephen D'Souza, Megas Joel Mascarenas, Luisa Tauro, Alice Fernandez, Lydia Frankie Lobo, Sandra Ashley Pereira Goa, Gracie Carlo Mudigere, Dennis Pereira, William Shanti Silva, Leo D'Souza, Benedicta Furtado, Gabriel Pais, Melroy and Lavina Crasta, Lavita Rajesh Lobo, Gladys Pinto, Gracie Rebello, Jerome Mascarenas, Cecilia D'Souza, Shalini Suas, Aston and Alan Pais, Cecilia Menezes, Filomena Pais, JP Rodriguez, Norbert D'Souza, Rosalie Dias, Filomena D'Souza, Lina Rego, Jerome Serravo, Gilbert Pereira, Marcel Vegas, Felcy Vegas, David Vegas, Vincent Lavina Mascarenas, Brinston Karen Mascarenas, Gerald Costa, Cecilia Siqueira, Lily De Silva, Florin Martis, Everest Lobo, Vina Lobo, Achamma, Asha Rebello, Fabian Govius, Shanti Pinto, John D'Souza, Jason Rodriguez, Noel D'Souza, Prem Santosh D'Souza, Stanley D'Souza, Elias Molly Pinto, Baptist Lobo, Cyril Morris, Lester and Vinola Morris, John Coutinho and family, Joel Shanti Coutinho, Joe D'Souza, Cecilia Martis, Roshan Pravin Martis, Lawrence Furtado, Alice D'Souza, Lily Lobo, Michael Lewis, Lawrence D'Souza, Lizzie Mona Lisa, Hazel Menezes, Leo De Cruz, Pradeep Siqueira, Prakash Siqueira, Lancy D'Souza, Luis D'Souza, Santosh Morris, Inas Martis.
उंड्याक दान दिल्ल्यांची नांवां अशीं आसात: केविन अँड रेनिटा डिलिमा, रोमित डिसोजा अँड फॅमिली, एमिल्डा मिनेझस, ग्रेगरी जॉयस डिसोजा, नॉयर डिसोजा, अलेक्स मिनेझस, विलियम गोन्साल्विस, केविन डी अल्मेडा, मार्सेल डिसोजा, टोनी लेथिशिया लोबो, विनिशिया पायस, जुलियाना गोवियस, विश्वास जोविटा अँड जेनिका, ओवेन लियाम क्रास्टा, एडवर्ड लोबो, लॉरेन्स ग्रेसी गोन्साल्विस, चार्ल्स फ्लेवी डिसोजा, प्रवीण मोंतेरो, लिशा अँड लिन्सिया डिसोजा, पीटर हेलन डिसोजा, फ्लोरिन डिसोजा, लॉर्डन डिसोजा, गिल्बर्ट सिक्वेरा, वॉल्टर डिसोजा, स्टॅनी अंद्रादे, लॅन्सी डिसोजा, सिसिलिया गोन्साल्विस, जेस्सी गोन्साल्विस, क्रिशांत लोबो, स्टीवन रेगो, प्रेसिला डिसोजा, थॉमस मेरी वेगस, हिल्डा डिसोजा, विहान प्रीत डिसोजा, फेल्सी डिसोजा, लुइस लस्रादो, सिसिलिया वेगस, हेराल्ड पायस, शांती मस्करेनस. देव बरें करूं. मोगाचेनो आमच्या मोगाळ पात्रोन सांताक पदवच्या सांत आंतोनीक नामान करूं आनी ताच्या मारिफात देवान आमचेर वतलेल्या सर बेसांवां पासून तसो उपकार बावडूंक एक कुटुंब जावन आमी सांगाता जमल्या. ह्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव माया मोगाचो येवकार मागतां. सांत आंतोन संवसाराची ग्रेसकाय आनी दादोसकाय तिरस्कार करून तो सांत आगोस्तिनाच्या वर्दीन रिगलो. उपरांत जेजू क्रिस्ता खातीर जीव दिवच्या अत्रेगान फ्रांसिस्कान वर्दीन रिगलो. ताच्या मागण्या आनी सर्गा वयले जानवाये वरवीं साबार हेरेजांक जिणी बदलूंक ताणें आदार दिलो. मागणे वरवीं तो वर्तो प्रसंगदार आनी असर्यांगार जालो. अशें सांत आंतोन आमच्या जिणेक एक प्रेरण. पापा सायबान हें वरस मागण्याचें वरस म्हूण पासारलां. ह्या कारणा खातीर आज आमी सांत आंतोन मागण्याची जिणी जियोंक आमकां प्रेरण म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करतल्या. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवान सांत आंतोनी मारिफात आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारा पासत ताका आमी अर्गां दिवया आनी आमी सदांच मागण्याची जिणी जियोंक ताची मजत मागया. आतां आमी सगळीं उबी रावून प्रवेश गीत गावया. Liberto
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो मोगाच्या भावा भयणीनो भगवंतू पादवाच्या सांतांतोनीचे फेस्त संभ्रमच्या आमी सर या देव मंदिरांत जमो जाल्या ही फिरगज पादवाच्या सांतांतोनीक समर्पण दिल्या आणि या वर्साचे हे तारीखे फेस्त आमी संभ्रमत आसतना आयच्या ह्या फेस्ताचो विशय सांतांतोन मागण्या जिविताक एक प्रेरण ह्या विशयान आमी येदोळूस प्रस्तावनांत आयकलें. सांतांतोनीच्या जिवितांत मागण्याक ताणें प्रमुख स्थान दिल्लें देखून तो वर्तें बागेवंतपण जोडूंक पावलो आनी त्याच बागेवंतपणान ताणें वर्ती अजापां आनी आपले मिसांव फळादीक तरान करूंक तो सोंकलो. जे मिसांव सांतांतोनीन ताच्या जिवितांत 12व्या शतमानांत सुरू केल्लें तें आजून मुंदरून आसा आनी एक न्हय तर अन्य तरान आमी ह्या मिसांवांत वांटेली जावन आसा. दुबळ्या दोगत्यांक आदार दिवचो, सतानितीन जियोवचें, खरी क्रिस्ती शिकोवण उखाल धरची असले शेगून तो जियेल्लो आनी ताचो फाटलाव करूंक ताका अनुकरण करूंक आमी आमचे प्रयत्न मुंदरून व्हरचे. आयचो हो विशय नियाळून हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरतना आमच्या सर पातकां खातीर बोगसणें मागया. हें पवित्र बलिदान नितळ काळजान शुद्ध मोनान भेटोवच्याक आतां आमी आमकांच आयती करया. आमची पातकां उळकून घेवन आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडा अपराध. ह्या बसत बगेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाधिकारांत म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Pavitra Jnana Sangati
प्रार्थूया. सर्वेस्परा ससनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या बगेवन आंतोनीक खऱ्या बाबार्थोचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो फाटलाव करून जेजूचो फाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळ्ळो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. दानियेल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा कडेन हांवें प्रार्थना केलें आनी अशी उसारणी केली. सर्वेस्परा, तूं म्हजो वर्तो आनी भिरांत देव. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळतात तांचे कडेन तूं तुजो करार सांबाळताय आनी तांकां तुजी दया दाखयताय. आमी पाताक केलें, आमी वायट केलें, आमी खोटेपणान चल्ल्या आनी तुजेर उपराटल्या. तुज्या आज्ञा आनी नियमांतावन आमी पयस सरल्या. तुज्या नांवान आमच्या राया, फुडाऱ्या, पुर्वजां आनी देशाच्या सगळ्या लोकां कडेन उलयल्ले त्या तुज्या सेवका प्रवाद्याचें उतर आमी आयकूंक ना. सर्वेस्परा, तूं करताय तें सारकें, पूण आमचीं तोंडां आज पर्यंत लजेन बुडल्यांत. जुदासो लोक, जेरुजलेमाची नागरिकां, सगळीं इस्रायल प्रजा तुका विश्वासघात केल्ले खातीर तुवें शिमटायलाय. त्या देशांनी आसलेलीं आनी सगळीं लागशिल्लीं तशें पयशिल्लीं आमी सगळीं आज लज भोगता. वय सर्वेस्परा, आमी आमच्या रायाची, आमच्या फुडाऱ्यांची आनी आमच्या पुर्वजांची तोंडां लजेन बुडल्यांत, कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केले. पूण सर्वेस्पर, आमचो देव काकुळट करता आनी बक्षणे दिता. वय आमी ताचेर उपराटल्या. सर्वेस्परा, आमच्या देवाचें उतर आमी आयकूंक ना. आपल्या सेवका प्रवाद्याचे उद्देशी ताणें दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक नात. देवाचें उतर हें. Serve
पदवी आणि महिमा सर्वीस पोराची म्हणून हसिया ताच्या नावान फावो त्या गौरवान मान बागया सर्वसां सर्वीस पोराची विचित्रा कळया तुम्ही भूनिवासियानो ताची हुजीर तरतरून रावा सर्वीस पोरी क्लोज राजा म्हणून राष्ट्रां गाजोन सांगा सरपंचाची न्याय नीतिकार तो जडती करतलो सरपंचाक सर्वीस पोराची विचित्रा कळया सरपंचाक सर्वीस पोराची विचित्रा कळया सांजाकोबाच्या पत्रांतले वचप तुमचे मदें कोणी अडचणेंत आसा ताणें मागणें करी जाय कोणी कुशाल बरीत आसा ताणें किर्तन गाय जाय तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा पोवी सभेच्या मालगाड्यांक तो आपोवंक धाडूं ते येवन ताचे वयर मागूं आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल मागूं भावार्थान केल्लें हें मागणें पिडेस्ताक बरो करतलें आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो आदारलेलीं खंयचीय पदकां ती जावं ती ताका बोगसातलीं देखून तुमचीं पदकां एकामेकाक उसारून सांगा आनी एकामेका पासत मागा तवळ तुमकां भलायकी मेळटली बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोव चड सक्तीवंत आनी फलादीक एलिया आमचे बरीच एक मनीस गांवार पावस येनाये म्हणून ताणें काळजांतावन मागलें आनी 3.5 वर्सां पावसाचो एक तेंबो लागून पडलो ना परत्यान ताणें मागलें आनी तवळ मळबान पावस वतलो आनी भुमीन परत्यान फळ दिलें म्हज्या भावां भयणीनो तुमचे भितरलो कोण एकलो स्वताच्या वाटेंतान पयस रात जाल्यार आनी दुसरो एकलो पाटी हाडीत जाल्यार तो इतलें जाणा जावं जो कोण पातकी मनशाक सूख वाटेंतान पाटी हाडटा तो एक आत्मो मरणांतलो वाटयता आनी जायत्या पातकांचें बगसाणें जोडटा देवाचें उतर हें Alleluia, alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक पावटी जेजू एक सुवातेर मागणें करनासलो. मागणें जातस सिसा मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या, जुवावणो आपल्या सिसांक शिकयले बरी तूं आमकांय मागणें करूं शिकय. तो वळ तो तांकां सांगी लागलो, तुमी मागणें करतना अशें म्हणा, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, आमचो दिसपडटो ग्रास हरएक दीस आमकां दे, जशें आमचे सुकलेल्या हरएकल्याक आमी बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बक्षी, आमकां ताळ्ळेंत व्हरिनाका. देवाचें उतर ये. क्रिस्तातें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या फिरगेजेचो पात्रोन पाद्वासो सांतांतोन ताचें फेस्त संभ्रमच्याक आमी सर ह्या देव मंदिरांत सांगाता वायल्या वाचता. ह्या मागण्याच्या वर्सा सांतांतोन मागण्याचें जिवीत जियोवच्याक आमकां एक प्रेरण म्हणलो विशय आज आमी नियाळटा. थोड्या वर्सां आदीं US कॅथलीक म्हणल्यार एका मॅगझिनार, कातोलीक मॅगझीन तें, तांणी एक समिक्षा, एक सर्वे केली. आनी ह्या सर्वेचो विशय जावन आसलो कातोलिकांक आयतारा मिसार शर्मावाक खंयचो विशय ते पसंद करतात गे म्हणून. आनी जायत्यांनी ताका जाप बरयली. आनी ह्या जापींत चडीत संख्यान त्या क्रिस्तांवांनी कातोलिकांनी बरयल्लें, आयतारा शर्मावार आमकां मागण्या विशयांत शर्माव आयकोंक जाय. पळय मोगाच्या भावा भयणीनो, मागणें आमकां हर एकल्याक पसंद. आमी मागता, जायते मागता. हाका एक कारण आसूं की परो, जशें किर्तनकार म्हणटा, जशें नितळ उदका जरीक एक मेरू अत्रेकता, तशें म्हजो आत्मो तुका लाल येता ये देवा. देवान मनशाक रस्तानाच आपल्याचो सारक्याचो स्वरुपाचो रोस उरलो आनी पातका वरवीं मनशान तें सारकें आनी स्वरूप होगडायलें जाल्यार जेजून ताच्या कुर्सा मरणा जिवंतपणा मुखार तें परत सारकें आनी स्वरूप आमकां जोडूंक अवकाश करून दिलो. आनी देखून मनीस देवा सवें एकवटोंक आशेता, देवा लागीं लागशिल्लो संबंद, लागशिल्ली साळावळ आसा करूंक तो प्रयत्न करता. आनी मागणें जावन आसा एक वाट, देवा लागीं संबंदाक येवचें, देवा लागीं साळावळीन जियेवचें, देवा सवें एकवटचें. आनी देखून आमी मागणें करता. जायते फावटी आमचें मागणें देव आयकना म्हणलें एक कंप्लेंट मस्त जाणांची आसता. आमकां मागणें करूंक कळीत ना म्हणलें सांगचें आसा. देखून आमकां हेरांनी सांगचें आसा, आमचे खातीर मागा फादर, आमचे खातीर मागा सिस्टर म्हणून जायत्यांनी सांगता आमी एकामेका वचत मागोवंक. आनी आज आमकां सांत आंतोनीचें प्रेरण आसा, फावो त्या तरान खरेपणी मागणें करच्याक तो एक आमकां प्रेरण. आनी हो विशय ह्या वर्सा काडूंक कितें कारण म्हणलें येदोळूस आमी प्रस्तावनाच्या उतरांनी आयकलां. येमचें वरस 2025 जुबलेवाचें वरस. आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्साक तयाराय जावन पापा फ्रांसिसान ह्या वर्साच्या जानेराच्या 21 तारखेर हें वरस मागण्याचें वरस म्हूण परगटलें. आनी त्या दिसा ताणें त्या मागण्याच्या वर्साची सुरवात केली. आनी ह्या वेळी पापा फ्रांसिसान सांगली उतरां कोंकणींत आमी आसा तशीं घालचीं तर तो म्हणालो, आनीक थोड्याच म्हयन्यांनी आमी पवित्र दरवट उगाडन जुबलेवाची सुरवात करतले. हांव हें कुरपेचें घडीत खरेपणी जियोवंक तयाराय करच्याक आमचें मागणें आमी आनिकी गुंडायेचें करया. आनी अशें देवा थंय बरवशाचें बोळ अनुभव करया.
हें वर्स आमच्या खासगी जिवितांत तशेंच पवित्र सभेच्या आनी संवसाराच्या जिवितांत मागण्याची गरज आनी ताचें वर्तेपण परत सोदून काडूंक समर्पीत करया. हें वर्स मागण्याच्या संगीताची लारां वळोवचें सिम्फनी ऑफ प्रेयर जावंक जाय म्हणून पापसाहेब आपली आशा ताच्या उतरांनी उसारता. जेजूच्या आपोस्तालांनी जेजून केल्लीं सगळीं कार्यां पळयल्लीं. जेजून पेडेस्तां गूण केल्लें, देंवसाराक धांवडायिल्लें, मेल्ल्यांक जीव केल्लें, हजारो लोकांक उंड्या मासलेन वाडयल्लें, उसांबळ दर्यो थंड केल्लो, जेजून मागणें केल्लें, हें सगळें पळयलें जाल्यार जेजूच्या सिसांनी केदींगच जेजू लागीं मागल्लें ना. स्वामी आमकां अजापां करूंक शिकय, स्वामी आमकां देंवसार धांवडोवंक शिकय, स्वामी आमकां वादळ थंड करूंक शिकय, स्वामी जम्याक दादोशी जेवण दिवचें सकत आमकां दी. बागार तांणी मागलें आनी आयच्या सुवातेन आमी आयकलें सोम्या आमकां मागोवंक शिकय. आनी ताणें मागोवंक शिकोवंक ताणें मागलें आनी जेजून तांकां शिकयलें. जेजून ताच्या परगट जिवितांत जायत्या संदर्भांनी जायत्या सन्निवेशांनी मागणें केल्लीं गणितां आमी वाचता. आनी आयची सुवार्ताय म्हणटा जेजू मागणें करनासलो तो एक संदर्भ उल्लेख करता. आनी ह्या वेळी जेजूचे आपोस्तल ताच्या लागीं येवन विचारतात स्नानीक जुवावन ताच्या सिसांक मागणें करूंक शिकयले बरी तुंय आमकां मागणें करूंक शिकय. जेजूनच मागणें करतलो मात्र बागार आमकां मागोवंकय तो शिकयता. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता थंय हांगा जेजून जायत्या संदर्भांनी आमी खंयच्या तरान मागा जाय म्हणलें. मागण्याची रिती तो शिकयता, मागण्याची रीत, मागण्याचो स्पिरीट तो शिकयता. मागणें वैयक्तीक खासगी आसा. आमी मागता आमच्या घरांनी आमी पयण करतना आमी काम करतना मागणें करता. आमचें वैयक्तीक मागणें आसा, सामुदायीक मागणें आसा. मिसाचें बलिदान आमचें सामुदायीक श्रेश्ठ मागणें. आनी ह्या विशयांत जेजू उलयता. खासगी मागण्या विशयांत उलोवन जेजू म्हणटा तूं मागणें करतना तुज्या कुडा भितर रीग दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या सर्गीच्या बापा लागीं माग. तुवें केल्लें मागणें सर्गीचो बाप आयकतलो म्हणटा. सामुदायीक मागण्या विशयांत उलयता आसतना जेजू म्हणटा तुमचे मदें दोग वा तेग एका मोनाचें जावन खंयचीय एक वस्त म्हज्या सर्गीच्या बापा लागीं मागती जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तुमकां दितलो म्हणून. जेजू आमी निरंतर मागा जाय, कळनासतना मागा जाय म्हणल्यार दोन वपारी दिता. एक वपार आयच्या सुवातेंत मुंदरून वाचल्यार आमकां वाचूंक मेळटा पवित्र पुस्तकांत. आनी ती जावन आसा एकलो मनीस मोद्यान राती आपल्या इश्टाच्या घरा गेलो. ताच्या घरा बागलार बोडोवन म्हणा लागलो इश्टा म्हाका 3 उंडे उसने दी. कित्याक म्हळ्यार म्हजो एकलो वळखीचो म्हज्या घरा अवचित येवन पावला. ताका कांय वाडी येत म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. तो वळ भितर आसलो तसो इश्ट म्हणटा म्हाका जायना. कित्याक म्हळ्यार हांवें बागील दांपलां, दिवे पालवयल्यात, बागला केळ घाल्या, म्हजीं भुरगीं म्हज्या फाटल्यान न्हिदल्यान आनी म्हाका तुका कुमो करूंक जायना. पूण परत आनी परत हो भायर रावन ताचो इश्ट विसारता देखून तो उरता. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू सांगता इश्टागते खातीर तो कांय दिना जायत जाल्यार ताणें परत आनी परत कळनासतना विसारले खातीर तरी तो उरतलो आनी ताच्या इश्टाक जाय जाल्यार उंडे खाण तो दितलो म्हणून. दुसरी एक वपा जेजून सांगली आसा खोट्या निती करताची. ती एक विधव स्त्री आसली आनी तिका दुस्मानांत तावन नीत जोड दिवच्या खातीर त्या खोट्या निती करता लागीं ती परत आनी परत वेताली. पूण हो खोटो निती करत ह्या विधव स्त्रियेच्या विनवणेक कांयच खाण दिना लागलो. तो म्हणटालो हांव देवाक बी येना, मनशाक लेखिना आनी ही खंय विधव स्त्री म्हज्या मुखार. पूण जेजू त्या वापारीन म्हणटा देवाक बी येना, मनशाक लेखिना म्हणसो खोटो निती करत त्या स्त्रियेक, विधव स्त्रियेक तिका जाय जाली न्हीद करून दिता. कित्याक ती ताका परत आनी परत दोसता. आनी देखून आमी मागणें करतना निरंतर मागणें करत जाय, कळनासतना मागणें करीत जाय म्हणलें जेजून सांगलें. 2 संदर्भांनी जेजून मागण्याचो स्पिरीट आमकां शिकयला स्पश्ट तरान. एक वपार ताणें जेजून सांगली ते 2 जण देवाळाक मागणें करूंक गेले. एकलो फारिजेव, एकलो पब्लिकान. फारिजेव थेंपलाच्या मोदेगांत रावन आपले हात वयर उबान, तकली वयर उबान म्हणा लागलो देवा हांव तुका अर्गां दितां. कित्याक हांवें इतलें सगळें बरेंपण केलां, हांवें दुबळ्या दाळकऱ्यांक दान केलां, हांव इतलें मागणें करतां, उपास करतां, तुका अर्गां दितां म्हणा लागलो. आनी तो पब्लिकान थेंपलाच्या एका कोनशार रावन ताची तकली सयत वयर उबा रावंक धैर्य खाण घेनासतना तकलीत पोंदां घालून आपलें हर्दें बडोवन म्हणा लागलो देवा म्हज्या पातक्याची काकूत कर.
आनी जेजू म्हणटा हो दुसरो पब्लिकान म्हजी पातक्याची खाकूत कर म्हणसो देवाक मानवून फाटीं गेलो म्हणून मागण्याचो स्पिरीट कसो म्हणटा थंयसर आमकां कळटा. आनी एक घडीत आसा जेजून गेत्सेमानी मोळ्यांत मागणें केल्लें. जेजून ताच्या कश्टाच्या पयलें गेत्सेमानी वचून मागणें केलें, बापा 7 दीस जाल्यार ही काल्स कश्टांची काल्स क्रुसाच्या मरणाची काल्स म्हजे तावन निबार, पूण म्हजी खुशी न्ही बगा तुजी खुशी. आमच्या मागण्याचो स्पिरीट तो जाय न्ही हांवें म्हजी खुशी देवाचेर थापची आनी हांव कितें सांगता तें देवान करचें. बागार देव कितें खुशी व्हरता म्हज्या जिवनांत तें हांवें स्विकार करचें. आनी तें जावन आसा खरो स्पिरीट मागण्याचो. आनी असलो मागण्याचो स्पिरीट आपणावंक जेजू आमकां शिकयता. मागणें म्हणटाना जायतें धडबड नाकात म्हूण सांगलां. देखून फकत व्हड व्हड उतरां उलयल्यांत आमचें मागणें आटापोवन ना. सांतेरेज जेजूचें ल्हान फोल तिका मागणें म्हळ्यार आमचें काळीज देवा थंय खाली करचें. आउटपोरींग ऑफ वन्स हार्ट टू गॉड. एक ल्हान भुरगें ताका सारकें उलोवंक येना, सारकीं उतरां सुटनात, गोद्या उतरांनी उलयतना आमकां तें मानवता, आमकां खुशी जाता. त्याच प्रमाणे देवा लागीं आमी जें कितें सांगूंक अपेक्षीत हांव ल्हान भुरग्यां बरी आनी देव तें मानवतलो. मागणें करूंक उंचल्या उतरांची गरज ना. कित्याक जेजू म्हणटा तुमकां कित्याची गरज आसा तें म्हजो सर्गीन स्वभाव पयलेंच जाणा. देखून तुमी मागणें करतना जेजू मागणें करूंक शिकयता. आमच्या बापा सर्गींच्या आमकां हर एकल्या करीत आसचें तें मुळावें मागणें समयांचें मागणें आमकां तें भोव परिचीत भोव मोगाचें जेजू त्या उतरांनी मागोवंक आमकां शिकयता. आनी ह्याच दिशेन पापा फ्रांसीस मागण्या विशयांत उलयता आसतना 3 संगती आमच्या गुमानांत घेवंक तो उलो दिता. पयली, निरंतर देवाच्या हाजिरेंत रावा. उतरां गरज नात. तुका मागोवंक आसा टेंपलाक वच, देव मंदिराक वच, इगर्जेक वच, कोपेलाक वच, तूं आनी तुजो देव. साक्रामेंता मुखार तो आमी मागोन आसा. साक्रामेंतान जेजू आसा, जेजू मुखार हांव आसा. देवाच्या हाजिरेंत रावंक प्रयत्न करा म्हणटा. दुसरें, देवाक सर संगतींनी अर्गां दिया. आमकां कितेंय मागणें करूंक येना जाल्यारय आमच्या जिवितांत कितें बरेंपण आसा तें सगळें देवाचें देणें आनी तासो उडास काण देवाक अर्गां दिया. आनी तिसरें, बागेवंत जिविताक मागण्याचो राज रस्तो वापरा, हायवे. बागेवंत जावंक आमकां मागणें एक प्रमुख आदार वाट जावन आसा आनी हीच वाट सांतांतोन ताच्या जिवनांत वापरली आनी तो बागेवंत जावंक पावलो. इतलें केल्या उपरांतय जर आमकां मागोवंक येना म्हूण आमी सांगता जाल्यार सांत पावल रोमाकारांक बरोवन कितें सांगता आयका. आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोच आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आनी तोच आत्मो आमकां देवाचीं भुरगीं करता आनी तोच आत्मो आमकां देवाक आब्बा बापा, आमच्या बापा म्हूण उलो मारूंक लायता. आनी तेंच मागणें आमच्या बापा, आब्बा बापा जेजून आमकां शिकयलें, पवित्र आत्मो आमकां मागोवंक शिकयता. आज आमी आयकल्या देवाच्या उतराचेर मोठ्यान आमी नियाळ कसो जाल्यार पयलें वाचप दानियेल प्रवादीच्या ग्रंथांतलें. आपल्या लोकां पासत दानियेल प्रवादी विनंती करता. कित्याक आपल्या लोकान पाताक केलां. देवाचें उतर ताणें आयकोंक ना. देवाच्या काकुळतीचेर आनी काकुतीचेर आनी बोगसाण्याचेर विश्वास दवरूंक ना. आनी देखून दानियेल प्रवादीन आपल्याच लोकां पासत विनंती करची आमी आयकली. आनी दुसऱ्या वाचपांत सांत जाकोब आपल्या पत्रांत अडचणेंत आशिल्ल्यांनी मागणें करीचे, खुशाल बरीत आशिल्ल्यांनी देवाक अर्गां दिवचे. जीं कोण पातकाक सांपडल्यांत पिडेस्तां बसत सारके वाटेंतल्यान पयस आसले बसत आमी मागणें करीचे. पेल्या बसत आमी मागाचे आनी आमचे मागणें देव आयकता म्हणून जाकोब आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां उलो दिता. सांतांतोन आमच्या मागण्या जिविताक एक प्रेरण हो संदेश आज नियाळता आसतना पवित्र पुस्तकाचें एक उतर तुमच्या गुमानाक हाडटा हांव. एक फावटी एका बापायन आपल्या पुताक देंवसार लागल्ल्याक जेजूच्या सिसां लागीं हाडलें. सिसांक तसो देंवसार धांवडोंक जावंक ना, पूण जेजून तसो देंवसार धांवडायलो आनी उपरांत सीस जेजू लागीं विचारतात आमचे वरवीं कित्या खातीर त्या देंवसाराक धांवडोंक जावना. आनी ह्या वेळार जेजू म्हणटा ह्या जातीचो देंवसार भायर घालूंक मागण्या शिवाय दुसरो उपाव ना. देखून मागण्या वरवीं अजापां करी येता. सांतांतून अजापांचो सांत म्हणून आमी ताका नावाडटा.
त्या राताची अजापां नावार्थीक जाल्यांत आमच्या खासगी जिवनांत आमी मागले सांत आंतोनीच्या मजतींत एक अजाप म्हणले बरी आमकां लाभलां देखून आज अर्गां दिवंक आमी हांगासर आयल्या देखून अजापाचें देणें सांत आंतोनीक सुलाबायेन मेळोवं ना बगार ताणें मागणें केल्लें मागणे वरवीं तो बागेवंतपणाची जिणी जियोंक शकलो आनी त्या बागेवंतपणाच्या कृपेन तो जायतीं अजापां करूंक शकलो आनी आजुनूय ताच्या विनवणेन देव जायतीं अजापां आमचे मदें करता सांत आंतोनू आपल्या जिविताच्या अखेरेक 2 पुस्तकां बरयता शर्मांवा विशयान एक आयताराचें शर्मांव आनी एक सांत भक्तांच्या फेस्तांचें शर्मांव आनी ह्या शर्मांवांतावन जें कितें तो मागण्या विशयान उल्लेख करता तें आमी मोटव्यान सांगचें जाल्यार मागणें तो म्हणटा देवा आनी आमचे मदलो मोगाचो संबंद बांदून हाडटा ह्या खातीर आमच्या आत्म्यांतावन भायर सरता तें मौनता गरज देखून मागणें म्हणलें हें सगळो घुसपड गोंदळ राटावळ आनी सगळी आसल्यार तांतूय आमी मागणें करूंक शकता म्हणलें ताची चिंता मागणें करूंक कोणी ना तुलो जागो जायचें म्हणून ना हांव बसार वेताना मागणें करूंक शकता हांव पेंटेक गेल्ल्या वेळार मागणें करूंक शकता हांव म्हजें काम करतना मागणें करूंक शकता आनी देखून ह्या खातीर आमकां ती आंतरीक मौनता गरज आमचें गुमान देवातय देवाच्या हाजिरेंत जिय जंय पापसाहेबान सांगिल्लें बरी तो वेळ आमी मागणें करूंक शकता 4 हांतांनी सांत आंतोन म्हणटा आमच्या मागण्याचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां साध्य जाता पयलें देवाच्या हाजरेक विश्वासान आमचें काळीज उक्तें करीचें देवा मुखार सांत तेरेजांनी तें सांगलें आमचें काळीज देवा मुखार उमतुचें खाली करचें आनी हांगासर देवाच्या हाजरेक विश्वासान आमचें काळीज उक्तें करीचें दुसरें तो आमचें थंयच आसा म्हणल्यार पातयेन देवा लागीं उलयचें देखून देव खंय आसा म्हूण सोदून इगर्जांक तेंपलांक पुणशेताकच वसाचें म्हणून ना बगर आमच्या घरांत आमी काम करतना आमी काम करच्या जाग्यार आमी मागणें करूंक साध्य जाता म्हणलो एक इशारो सांत आंतोन थंयसर दिता आमच्यो गरजो आमी ताचे समोर दवरिचे आनी सवतें ताका अर्गां आनी होगलाप दिजे आनी ह्या रितीन मागणें करूंक सांत आंतोन आमकां हर एकल्याक प्रेरण मोगाच्या भाव भयणीनो तर ह्या वर्सा पापसाहेब हे मागण्याचें वरस म्हण ताणें प्रगट केल्या संदर्भी नेईस आमी मागणें आमचें गुंडायेचें करीचें बागार मागण्याचीं विधानां शिकाचें म्हणूनय पापसाहेब आमकां आपोवणें दिता त्या रितीर मागणें आमचें बळादीक करया मागण्याचें विधान शिकया देवा मुखार देवा लागीं एक बरो संबंद आनी साळबाळ मागण्या मुखार जोडूंक आमी प्रयत्न करया ती कृपा तो सांत आंतोन आमचो पात्रोन आमकां समेसांक लाभोवन दी म्हणून ह्या फेस्ताच्या मिसा संदर्भी ताची मजत आमी मागया आमेन एकाच देवाक सतमंता सरपदवेदार बाप तो सर्गा आनी प्रितमेसो दिसत्या नादिसत्या सर वस्तू सरसनार आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पूत तो सर काळा आदी बापात हांव सलमाला देवात हांव देव उजवाडांतून उजवाड खऱ्या देवातान उपसालो खरो देव तो देवात हांव सलमाला ताका रोसोंक ना बापाच्या सैम बसो ताचे वरी सोरोस्त केल्या आमा मनशां बसोत आनी आमच्या सत्वने पासोत सर्गात हांव तो देवलो आनी पवित्र आमकां उदारी आनी घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पणस पेल्या ताका कुर्सान मारलो ताणें कस मारून सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांच्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसना आनी पवित्रात्माक सतमंता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता हांव निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय सामसारको नमस्कार महिमा फावो प्रभात्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी दोगदारी स्थापलेले देवसभेक सतमंता फातकांच्या भोगसणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिवितां विश्वासान रावता आमेन मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या पात्रोन सांता पद्वाच्या सांत आंतोनीच्या मजतीन आमच्या जिवितांत जायतें बरेपण आमी जोडून घेतलां देवान ताच्या मुखांत लाभयल्या सर बरेपणाक आज आमी अर्गां दिता आसतना सडीत गरजो आमच्यो गरजो आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो पवित्र सभेच्यो आनी संवसाराच्यो गरजो आतां आमी सर्गींच्या बापा मुखार भवार्थांच्या प्रार्थना मुखांत दवरया तुमची जबाब बाबा
मोगाळा बापा भावार्थाची शिकवण संवसाराक परगट करची जबाबदारी घेतिल्ल्या पापा साहेबाचेर बिस्पांचेर यासकांचेर तशेंच धार्मीक भावां भयणीचेर तुजी आशिर्वादां घाल आनी तांकां सुवार्ता परगट करची उदार व्यक्ती कर म्हूण मागता हांव. दयाळा बापा तुझ्या भुरग्यांची प्रार्थना आमची कुटुंबां राग आनी ती मागण्याची बेडारां करूंक आमकां शिकय. मागण्याच्या बळान आमी सदांच माया मोगान आनी शांतीन जिवंक आनी जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां तुजो आदार फावो कर म्हूण मागता हांव. दयाळा बापा तुझ्या भुरग्यांची प्रार्थना आमच्या फिरगजीच्या आनी ह्या इगर्जीक भेट दिवच्या सर पिडेस्तांनी तुजें आजारपण सदांच भोगोवन तांच्या कश्टा संकश्टान तुजेर विश्वास दवरून धैर्यान जिवंक तांकां करपा दी. तांची सेवा करतल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बोर म्हूण मागता हांव. दयाळा बापा तुझ्या भुरग्यांची प्रार्थना आमच्या पिरगजेच्या उदरगती खातीर वावर करच्या आनी पिरगजेच्यो गरजो पोंताक पावोवंक आदार दिवच्या सर दानींक तांच्या दिसपडट्या वावरांत जैतेवंत कर म्हूण मागता हांव. दयाळा बापा तुझ्या भुरग्यांची प्रार्थना सोमेस भुरग्यांनी आनी युवजनांनी तुज्या पवित्रपणाचे शेगोन वृत्ता करूंक तांचो फुडार भावार्थी जिणेद्वारे बांदून हाडूंक आनी तुका विश्वासी जावन जियोवंक फावो कर म्हूण मागता हांव. दयाळा बापा तुझ्या भुरग्यांची प्रार्थना विविध गांवांनी झुजू अनित सोशल कश्ट दगदवणी पिडेशिडेक वळख जाल्या सोमेस्तांक तुका समर्पिता हांव. हरी एकल्याने तुजे दिश्ट घालून धैर्यान आनी भावार्थान जियेव तूं तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. दयाळा बापा तुझ्या भुरग्यांची प्रार्थना हे वर्स एक आमकां बन्नूर घरांक जुबलेवचें वर्स जावन आसा. आयच्याच फेस्ताच्या दिसा 1999 बिशप अलोसियस डिसोजाने आमच्या फिरगजेक पुतुर्तान विंगडकरन आमकां ही फ्रांसिस्कनच्या संगताक काम करूंक ही फिरगज आमकां दिली. 3 वर्सां आमी ते गिल्बर्ट डिसोजाच्या फॅक्टरींत आमची गरज आमी चलयली. ताचे उपरांत हांगा मागीर फिरगज बांदून 2002 ते हांगा आमची ही गरज आमी आशिर्वाद जाल्ली. आनीक देवान आमकां ह्या 25 वर्सांनी धाराळ आशिर्वादान भरलां आनी ह्या आमच्या इगर्जेचें आनी 3 वर्सां उपरांत जुबले वाजतलोक पूण आमचें इगर स्थापन केल्लो आसा तो जुबले हें सगळें वर्स जावन आसा. सगळ्या ह्या वर्सांनी देवान आमकां बोवा पुरबायन भक्तीन चलोवन वेलां देवाक मेरगां दिवन सदांच भक्तीन जियोंक सांतांनी मुखांत देव आमकां आदार दिवन दी म्हूण आमी मागुया. दयाळा बापा तुझ्या भुरग्यांची प्रार्थना सर्गीच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या पुता मुखांत्र मागण्याचो खरो स्पिरीत तूं आमकां शिकयताय. भुरग्यांक असल्या मनोभावान तुजे मुखार ही आमी सर प्रार्थना दवरल्या ती सर तूं मानून घे. आमच्या जिविताक कितें बरें कितें गरज म्हणलें तूं जाणाय तें सर तूं आमकां लाभय. ही सर आमची मागणी बापा आमी तुका भेटयता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
तुझ्या जिने दिरव्यान देखता सोम्या मोला दिक देणी तुझ्या उदारपणान बागी ही जिणी आता उंड्या आनी वायना सवे भेटयता काणी सगळे सर्वच तुका अर्पूंक दिनपणी जिणेत भेटलेली मनशां मोज्या सुखा दुखान भोगलेली भोगना सगळी तुजीच दया चिंतून आतां भेटवणी करता तुजे कुशीक सदां कल्ती मान घालता
म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा तुज्या भगवंताच्या उडासाक हो यज्ञ समर्पून तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्यांक खाल तुज्या मोगांत जियेवन सासणाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्यासो. भगवंत आंतोन तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावो जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सरकारी संसार भरला तुज्या वैभवान. सरकारी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. ओम सर्गी तुका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्तां तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसाता. उदेंत दितावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परसा तूं समयीत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया.
बापा आमचे सोडवणे बसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जिवनपणासो आनी सर्गा चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू समें हे कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयल्लें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भगवंत ओंकार मुरयेच्या भगवंत जुजेच्या तुज्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या भगवंत आंतोनीच्या आनी समेस्त भक्त संगता तो विंसून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनवणे सादर आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या पीटर पॉल साल्डान आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणयारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्लें सगळ्या पोरचे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयान आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय आमच्या मरण पावल्या भाऊ भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे ते आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरोवसो आसा क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उदेशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान तेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकादांतली वाटय
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलंय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनात सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवण्या बल्ली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली सागोरा दयाळ दन्या ये तू कळसा मुझा पुस्तू काना तुझा सर्गी दिन्यानी पर सोमिया मका स्वागत हांव करता तुका मन्ना तू सर्गीचे कानात्म्याचे सर्गी सुखाक पावचे काणमोगाचे सोडवोणेचे जेजू तुका स्थितचे मन्ना तू सर्गीचे कानात्म्याचे सर्गी
सर्गी दिन्यांनी बसोंगया म्हाका स्वागत हांव करता तुका. Sumya ami yasam hatan salaimun maktam sumya patai tuje misam palun shak tuje misam Yakti koinan sumya ami asam Sumya padan tujhe besam palun chak tujhe besam Bapa Chakuvara Jesus Sumya Moga Jasa Gora Dayal Danya Itu Kalsat Musha Bसोंगया म्हाका स्वागत हांव करता तुका. Alka tuka kalsan tamcha rawung ailai mahima Jesu mahima tuka devi kurben amka balai Alka Jesu alka tuka kalsan tamcha rawung ailai mahima Jesu महिमा तुका देवी kurben amka balai kalsan tamcha ailai bida tuve kelai kalsan tamcha ailai bida tuve kelai povit kelai kurben balai jeevitamche nandan kelai Alka Jesu alka tuka kalsan tamcha rawung ailai mahima Jesu mahima tuka devi kurben amka balai masaragtan poslai at mikantum zalai masaragtan poslai at mikantum zalai Deivik denyan sergi kanan jeevanamche pavan kelai Alka Jesu alka tuka kalsan tamcha rawung ailai mahima Jesu mahima tuka devi kurben amka balai Alka Jesu alka tuka kalsan tamcha rawung ailai mahima Jesu mahima tuka devi kurben amka
प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भगवंत आंतोनीची देख घेवन आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुटसुटायेन आमच्या भावा भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाचे भाव भयणीनो, पावसाचे दिसांनी 13 दीस नोवेन करचे आनी फिरगजेचें फेस्त आचरण करचें तितलें सुलभ न्ही. जाल्यार देवान आनी सांतांतुणीन आज आमकां हें फेस्त व्हडा दबाचेन आचरण करूंक आदार दिला. देखून हांव देवाचो आनीक सांतांतुणीचो उपकार बावडटां. आनी ह्या संतोशाचे संदर्भी हांव तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त मागतां. हॅपी फिस्ट टू ऑल ऑफ यू. आनी देव सांतांतुणी मारिफत तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर धाराळ आशिर्वाद घालूं दी म्हण हांव मागतां. आज प्रधान याजक जावन आमचे मदें आसात आमच्या DCचे विगार जराल बाप मॅक्सिम नोरोना. पब्लीक डिमांडा खातीर आज बाप मॅक्सिम हांगा आसात. आमच्या फिरगज गवळीक मंडळींत ताणें सांगलें की आमच्या विगार जरालान आमच्या इगर्जेंत आजून पर्यंत प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटूंक ना. देखून तांकां तुमी आपया. आनी ते खातीर आज ते आमचे मदें आसात. मिसाचें बलिदान तांणी भेटयलां, आमचे पासून मागलां आनी मागणे विशीं भोव अर्थाभरीत सरमावू ताणें आमकां दिला. आनी हे सरमावू बी आमचें जिवीत आमचे कुटुंबांत बदलावण जातलें म्हूण हांव पातयेतां. देखून फादर मॅक्सिम हांगा येवन आमचे पासून मागले खातीर आनी देवाचें उतर परगट केल्ले खातीर हांव तुमचो उपकार बावडटां. देव बरें करूं. बाप मॅक्सिमा विशीं 2 उतरां सांगूंक जाय जाल्यार भोव सादो मनीस, वेरी सिंपल आनी सदांच हांसते तोंडाचो. गेल्या ते एका वर्सा तावन हांवें पळयलां. हांव बिस्पाच्या घरा गेल्ले त्या केदाळाय आदार दिवंक तयार आनी सदांच खंयचेंय काम हांवें दिल्लें काम विचारलें काम बेगीनच म्हाका ताणें करून दिल्लें आसा. सदांच आदार दिवंक तयार. आनी तशेंच बाप मॅक्सिम एक संगीतकार जावन आसा आनी तांच्या बरेचशे गुणां वरवीं देवाची वळख जायत्या लोकांक मेळूं दी म्हण हांव मागतां. आनीक फावटी देव बरें करूं फादर. तशेंच आज आमच्या वाराड्याच्या सभार याजक हांगा आसात. तांकांय हांव तुमचे नांवें देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आसात आमचे मदें बाप प्रशांत फेर्नांडीस आमचे आदले विगार. तशेंच आमच्या फ्रांसिस्कन मेळाचे प्रोविन्शियल कावन्सिलर बाप क्रिस्टी. तशेंच फादर आल्फोन्स ह्या फिरगजेचो स्थापक आमचे मदें आसात. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच 2 जाण मण्णीना मागा ते हांगा आसात. ते जावन आसात बाप बेंजामीन पिंटो आनी गिलबर्ट मास्करेनास बेंगलोर तावन आयल्यात. बेंजामीन उर्वा फिरगजेंत सेवा दिवन आसात. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी पुत्तूर फिरगजे तावन पुत्तूर फिरगजेचो बाप नॉर्बर्ट हांगा आसा. ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या वाऱ्याड्यांत हे वर्सा 4 नवे याजक हांगा हजर आसात. ते एक जण आजुनी ते पावूंक ना. म्हाका दिसता एकलो मात्र हांगा आसा आनी तो जावन आसा बाप जॉन बॅप्टिस्ट मोरस मारील फिरगजेचो विगार. तशेंच आनेकलो विगार आसा, आनेकलो याजक आसा आमचेच फिरगजेचो बाप जुलियान पिंटो पेर्नेचो. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. मिसाचे बलिदानांत भाग घेवन आमचे पासून मागले खातीर. तेच परी आमचे मदें आसात पुत्तूर फिरगजेची जायतीं सिस्टरां आमचे फिरगजेची. तशेंच हेर
फिरगजे टावन सिस्टर आयलात तांकांय हांव देव बरें करूं म्हण ते संभ्रमांत भाग घेतले खातीर. आनी आमच्या फिरगजेचे फिरगज गवळीक परिशदेन म्हाका जायते रितीने आदार दिल्लो आसा. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक जावन आमचे उपाध्यक्षाक थॉमस फेर्नांडीस आनी कार्यदर्शी जॉयस डिसोजा तांचोय हांव उपकार आठयतां. आनी हें फेस्त व्हडा दबाचेन आचरण करचे खातीर तुमी सर्वांनी म्हाका आदार दिला. आमचे फिरगजेच्या लोकांनी मात्र न्हय पूण हेर फिरगजेतावन आयिल्ल्या लोकांनी म्हाका आदार दिल्लो आसा. तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव तुमचेर धाराळ आशिर्वाद घालूं दी म्हण हांव मागतां. आमच्या फिरगजेंत जायते संघ संस्थे आसात. हे संघ संस्थे म्हाका विविध रितींनी आदार दितात. ते संघ संस्थे जावन आसात सांत विशेंदी पावल संघटन, स्त्री संघटन, ICYM, YCS, कॅथोलीक सभा आनी आल्तार भुरगे, तशेंच दोतोर शिकोवची टिचरां. तुमी दिवचे सहकारा पासून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी मिस बेटोंक तशेंच कुमसाराय म्हाका सहकार दिला बाप आल्फोन्स मोरस आनी बेनेडिक्टान तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या 13 दिसाच्या नोवेनाच्या दिसांनी सबार आमच्या वारेडेचे याजक आनी तशेंच हेर वारेडेचे याजकांनी म्हाका कुमोक केला. हांगा येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन बरें सरमावू ताणें दिल्ल्या खातीर हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आज आमच्या गायन मंडळीन गायिल्ली कांतारां आमी आयकली. तांणी आमकां मागणें करूंक आदार दिला. मधूर ताळ्यान तांणी गायला आनी आमकां मागणें करूंक आदार दिल्ल्या खातीर सुदीप वाज आनीक ताच्या सांगात्यांक हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयचे मिसा वेळार वाचपां भोव सोबीत रितीन वाचली न्ही गे. वाचपांच आमकां एक सरमाव म्हणल्या भशेन जालें. आनी वाचपां तुमी वाचले खातीर मागणी वाचले खातीर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी 13 दिसाच्या नोवेनाच्या दिसांनी जॉयस डिसोजा आनी जुलियाना गोवियस हांणी म्हाका सबार रितींनी आदार दिला. लोकांची तेसावां बरोवंक आनी मागीर मिसां काण घेवंक तशेंच हेर रितींनी म्हाका आदार दिल्लो आसा. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी भायर तुमी शामियाना पळयला. शामियाना आनी कदेला MDS ब्रदर्सांनी ते आमकां फावो केला. तशेंच हेर फिरगजेतावन हांगा लोक आसा. तुमी म्हाका सबार रितींनी कुमोक केला आनी दान दिला. तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनीक तुमी मिसाचे आदी बँड आयकलें तें बडियार बँड म्हण तांचोय हांव उपकार आठयतां. आनी मिडिया पर्सन्स आमचे बरें आसात. रवीन मार्टीस आनीक सांगाती आनी तशेंच सुद्दी पेपराचो बरयणार संतोश आमचे मदें आसा. तांचोय हांव उपकार आठयतां. तशेंच फोटोग्राफर्स रोशन आनी थॉमस गोन्सालीस तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी नोवेनाच्या दिसांनी तशेंच आज सबार जाणांनी आमकां आमचे साक्रिस्तींत कुमोक केला. ते जावन आसात स्टॅनी आंद्रादे, जॉन दी मेलो, नतालिया पायस, लिली डिसोजा, तेरेजा सिक्वेरा, जुलियाना गोवियस, विल्फी लोबो, जोकिम गोन्सालीस आनी शॉन रेबेल्लो. आनीक आल्ताराचें डेकोरेशन केलां आमच्या फिरगजेचें एका कुटमान. आल्तारीचें फुलांचें डेकोरेशन तशेंच ग्रोट्टोचें डेकोरेशन तांचोय हांव उपकार आठयतां. आनी आज आमचे मदें आसात बाप लॉरेन्स मास्करिनास आमच्या वारेडेच्या विगारवार. बाप लॉरेन्स मास्करिनास ताणें आमकां सांगाता दवरला आमच्या वारेडेच्या सर्व याजकांक. म्हयन्याक एक पावटी आमी सांगाता
मेळटा आमच्या फिरगजेंत चलच्या सर कामां विशीं आमी तर्क करता आमचे दियेसीचे आमी विशीं आमी उलयता तशेंच मागणें करता आराधन करता आनी त्या आराधना वेळार आमी तुमचे पासत मागता हें सगळें करूंक आनी सर्व याजकांक सांगाता दवरूंक बाप लॉरेन्स मास्करेनास आमकां कुमो करता तांणी ते आज आमचे मदें आसात आनी ते आमचे शेजारी जावन आसात केदाळय आमी कितें सहकार जाय म्हूण विचारल्यार आमकां ते आदार दितात तांचे सहकारा पासत हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आज ह्या संभ्रमांत भाग घेवंक आयिल्ल्या सर्वांक एक बरें जेवण स्पॉन्सर केलां आनी तें जेवण मॅक्सीम डिसोजान आनी ताचे कुटुंबाचेनी तें स्पॉन्सर केलां देखून तांणी मुखार येवन एक मानाची वात आमच्या विगार जेरालातावन स्विकार करी जाय म्हण हांव तुमचे लागीं विनंती करता मॅक्सीम आनी तुज्या कुटुंबाची दया करून मुखार येयात तशेंच बँड स्पॉन्सर केला थॉमस फेर्नांडीस डेनिस मास्करेनास आनी लॅन्सी मास्करेनास तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांणी मुखार येवन मानाची वात स्विकार करी जाय म्हण विनंती करता नोवेनाचे दिसांनी सांत आंतोनीचे ग्रोटोचे तशेंच आल्तारीचें डेकोरेशन केल्ल्या MDS ब्रदर्स तांणी मुखार येवन एक वात स्विकार करची MDS ब्रदर्स कोणे एकल्यान येवचें आनी आज आमच्या सर्व आल्तार भुरग्यांक नवो ड्रेस फावो केला आनी तें जावन आसा विडा पिंटो तिका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तिणें मुखार येवन वात स्विकार करची आतां बाप लॉरेन्स मास्करेनास तांणी मुखार येय जाय म्हण हांव विनंती करता दया करून बसात फादर आनी आमच्या इगर्जेक हॉलाक तशेंच घराक डोर मॅट्स स्पॉन्सर केला विल्मा हिलरी गॉन्सालीस तिका हांव देव बरें कर म्हणटा तिणें मुखार येवन एक वात स्विकार करची या देव बरें करूं फादर यस आनी हे मिसा उपरांत आमचे युवा जण थोडे खेळ मांडून हाडटलेत तांणी तांकां तुमी सहकार दी जाय म्हण हांव तुमचे लागीं विनंती करता आनी एक फावटी हांव तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त मागता देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं मोगाचनो असरयंगार सांत आंतोन लोकांमगाळ सांत जायते भक्तीक जायती मागणी तेसावां ताजे लागीं व्हरून वेतात आनी तो पात्रोन ह्या बन्नूर फिरगजीचो फाटल्या 13 दिसान तावन फेस्ताची तयाराय नोवेना मरिफात केल्या जायत्यांनी हातूंत भाग घेतला आनी आज हे फिरगेचें पात्रोनाचें फेस्त भोव अर्थाबरीत रितीन दबाजान भक्तीन उपकारी मनान आमी संभ्रमला याजाक धर्म भयणी फिरगजगरां सैरी दैरी भक्तिकां सकड आमी सांगाता मेळ्ळ्या सांत आंतोनी मारिफात ह्या फिरगजीचेर देवान वतले सर्व बेसावाक देवाक आमी अर्घ दिता आनी तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन आमी आज हांगाच्या विगार बाप बल्तसार पिंटो बाप बेनेडिक्ट आनी सर्व फिरगज गवळी परिसांदे सर्व फिरगजगरांक भागी फेस्ताचे उल्हास आमी पाटयता हॅव ए फेस्ट सर्वांकी व्हडल्यान एक ताळयो दिया न्ही तशेंच तुमकां हांगासर जमलेल्या समेस्तांक बरें फेस्त आमी मागता आमचो दिवसीचो विगार जनरल मोन्सिंजर मॅक्सीम नोरोन बापानी मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाचे उतर संदेश आमकां दिल्या सांत आंतोन आमकां हर एकल्याक मागण्याक तो प्रेरण म्हणून विगार जनरल बाप आमच्या संगात आसून फेस्ताचो दबाजो चडयला
आनी बरो संदेश पाद्र्यापान आमकां दिला. आमी संतोश पावता आनी तांचोय आमी उपकार बावडटा. मोगाच्या न्हू येदोळूस बाप अल्फोन्सान तुजे प्रार्थना वेळार विशेश तरान मागणें केला. निमाणें मागणें ताणी केल्लें जुबलेवाचें. येवच्या वर्सा 2025 ह्या वर्सा पवी सभेचो जुबलेव, क्रिस्त जयंती 2025 सादो जुबलेव आनी बन्नूर फिरगेजीचोय जुबलेव तुमी आचरण करूंक योजन घालतात. 25 वर्सां तुमी कितें योजन घालतात सकट ती सुफळ जावं दी म्हणून तुमकां आमी बरें मागता. ह्या फिरगेजींत ह्या 25 वर्सांनी जाल्ल्या सर बरेपणा खातीर हांगासर वावुरले याजक आनी लायक मुखेली आनी आदार दिल्ल्या सर्वांचो आमी उपकार आमी उडास काण देवा खर्गां दिता आनी अभिनंदन तुमकां आमी पटयता. तुमच्या मुखेल्या योजनाक सर बरें मागता. आज ह्या फेस्तांत आदार दिला, जायत्यांनी तुमी आदार दिला, सांगात आयल्यात, हे फेस्त आचरण करूंक वावर केला, सेवा दिल्या, दान दिला आनी अपुरबायची लितूजी मांडून हाडला. बरें कॉयर हांगासर आसलें. तुमकां सगळ्यांकी शाबासकी आमी पाठयता सर्वांच्या तर्फेन. मागणें एक हातेर म्हणलें आमी जाणाव आनी त्या विशयान संदेश आमी घेतला. सांत आंतोन देवाच्या उतराचो बळवंत परगटणार तो देवाच्या उतराचो आमी मोग करया. देवाच्या उतराचो उजवाड आमच्या जिवितांत फांकोवन दी. त्या मारिफात चड आनी चड मागणे मारिफात देवाक आमी लागीं जातना पेल्याच्या मोगांनी जिवंक आमकां साद जातलें. मोगाच्यान परत तुमकां आमी उल्हास पटयता. बरें फेस्त मागता. ह्या बन्नूर फिरगेचेर सांत आंतोन दराळ बेसांवां जेजूची मागोवन दिवं दी म्हणून आमचें मागणें. सुमेस्तान देव बरें करूं. हॅपी फेस्ट. तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांगाच्या विगार बापांक बाप बल्तजार पिंटो तुमी मुखार येवचें. आमी तुमकां फेस्ताचे उल्हास पटयता आनी मान करता. हो मान सकड बन्नूर फिरगजगारांक आमच्या वारड्याचो मलगोडो याजा बाप विक्टर डिसोजा सुर्ले भुरगेचे विगार हांकां मान करतात. देव बरें करूं फादर. थँक्यू. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. भगवंत आंतोनीची आज आमी परब संभ्रमता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावनूच येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. सांत आंतोनीच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटूं. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाचे आनी पेल्याचे साखरेक तुमचे काळीज आनी मोन लावंक तुमकां गठाय मेळूं. सर्गींच्या वैभवाक सांत आंतोन पावलो देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा. तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक पावो. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्माचो
आमकां पावय पात्र तूं आमची पिर्ग जेसू शारुदी तूं आमच्या काळजाचो फाटलावता तूं सोम्याची सुसो सदांच आमच्या गरजांक पावसो पात्रून तूं आमची पिर्ग जेसू शारुदी तूं आमच्या काळजाचो फाटलावता तूं सोम्याची सुसो सदांच आमच्या गरजांक पावसो सांतांतून बापा तूं आमकां जाय सरसाय तुजी आमकां लाभय मागणी आमची आयकून वाटाकय सैरी सुखाक आमकां पावय सांतांतून बापा तूं आमकां जाय सरसाय तुजी आमकां लाभय मागणी आमची आयकून वाटाकय सैरी सुखाक आमकां पावय मुखार मुद्रा सोमे आमकां मोरी आशीर्वाद बी आमकां भगवंत तांतून बाबा सोद विनाती कर भगवंत सजे कुर्वे देवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन सांतांतून भुक्ता पात्रोन मुगाळा गरजे वता थंय तुजी वर्ती दया देवा लागीं आमच्या गरजांक विनवणी करताय बापा खुशे खास आमकां धार लाभयताय सांतांतून भुक्ता पात्रोन मुगाळा गरजे वता थंय तुजी वर्ती दया देवा लागीं आमच्या गरजांक विनवणी करताय बापा खुशे खास आमकां धार लाभयताय भक्ता सांतांतोनी पाव आमच्या गरजांनी आयकतयेन ही मागणी कर बापा विनवणी कश दुख अनवारा आमचेर येताना निराशी काळजाची बिरमोत तूं पाव जेजू बाळकासो मागून धाड आमकां आधार केदीन सायना जावं जागजीन येत निराधार
किडे शिडे अंधकार जिणेत असताना अस्कत भावार्थ्यांक धैर्यान तूं भर जेजू बाळकासो मागून धाड आमकां आधार केदीन जायना जावं ज्या जिणेत निराधार भक्ता सांत आंतोनी आमच्या गरजांनी आयक दयेन